नमस्कार. सध्या लोकसभेचे वारे जे आहा ते देशान सगळ्याक व्हांवपाक लागला. गोंयानूय उत्तर गोंय आणि दक्षिण गोंय हे दोन मतदारसंघ आसात आणि एक सध्या चर्चेचो विषय जाला तो म्हणजे काँग्रेसीचे सावथाचे जे MP आसात फ्रांसीस सार्दिन हांकां तिकीट दिवचे न्ही म्हूण कांय हांगासरले रिजनल पार्टीज जे आसा खास करून गोवा फॉरवर्ड ते खंय तरी दबाव हाडटना दिसतात. सो ह्या सगळ्या फाटभुंयेर आमच्या वांगडा सार्दिन सर आसात. आमी तांच्या वांगडा जाणून घेवया. सर, कशें पळयता तुमी ह्या सगळ्या घडामोडी कडेन? कोण एक रिजनल पार्टीचे गोवा फॉरवर्ड विजय सरदेसाय कोण नांव नाका. आतां कितें डिसायड केलां? दोनी सीट काँग्रेसा दिवपाक. काँग्रेस कोणा पडे कॅन्डिडेट दोत्ता तांकांच सपोर्ट करचो पडटलो. जालें केसवानी ना. बट तो परत परत सांगता की तुमकां दिवं नाका की बिकॉज तें पार्टी डिसायड करतली. हांव म्हाका दिलें जाल्यार हांव मागीर उलयतलो, पूण पार्टी डिसायड करतली. कित्याक इट इज नॉट डिपेंडींग ऑन अदर पार्टीज whom काँग्रेस शूड गिव. जो काँग्रेसाक कोण दितलो दे विल सी दॅट अदर पार्टीज सपोर्ट. बट काँग्रेस जे इन्चार्ज आसा ते विजयान जी भुमिका घेतल्या तेका बळी ठरत आनी तुमकां डिनाय जाली जाल्यार तिकीट बिकॉज विजय इज सेइंग डोंट गिव फॉर सार्दिन. म्हाका डिनाय जालें हांव बसूच ना आनी कितें तिकेट दिल्यार बसपा न्ही. आनी देखून हांवें सांगलां म्हाका खोशी आसा हे पाट बसपाक. खूंय गेलो कडेन लोक म्हणटाय सर तूंच आमकां जाय. सो हांवें सांगलें म्हाका बसपाक खोशी आसा, पार्टीन तिकेट दिवपाक जाय न्ही. बट इतले दीस तुमकां कांयच हर्डल असो येनाशिल्लो, बट विजय एक खंय तरी हर्डल कसो दिसता तुमकां? हांव हर्डल हांव म्हणिना म्हाका कोणाली हर्डल आहा म्हूण. म्हाका पार्टी जेन्ना डिक्लेअर करतली ऑटोमॅटिकली म्हाका इल्ली बू हर्डल. सो कोण आसूं वांगडा कोण नासूं हांव म्हणिना तें म्हाका लोक हाय न्ही. सो तुमी कॉन्फिडंट आहा की तुमकां तिकीट मेळत जाल्यार तुमची विक्ट्री शुअर आसा 100%? सो तुमी लोकां कडेन भोंवपाक बीन स्टार्ट केल्या तर कितें म्हणटा लोक? तें सांग न्ही तुका. खूंय लोक मेळटाय ते म्हणटाय सर तूं आसल्यार आमी आहाय, ओ तुमकां दिवपा जाय हे भाशेन म्हणटाय न्ही. फाल्यां मुगे एक फंक्शन आहा कोणाकूय धाड. कुडतोरे 9:30 आय एम गिवींग 2-3 व्हिलर्स मातशें कोणाकूय धाड. यू विल कम टू डू. सर, हो जो डिले जाता पळय तिकेट डिक्लेअर करपा खातीर तो जावंक जाय नसलें दिसता तुमकां? बेगीन जावपा जाय आशिल्लें डिक्लेअर? हें आजी न्ही सदांच पार्टी नॅशनल पार्टी दे देर ओन टायम. आतां न्ही 5 स्टेट कितें डिक्लेअर केले, BJPनूय थोडे डिक्लेअर केले, यार करीत वतले. गोवा ना तांदूळ गोवा येतले मुखार. तुमकां ही मोदी वेव बीन तशें सावथान कांय दिसना? तूं सांग गेले ते पार्टी मोदी वेव आसलोली ओ नाशिल्ली? तूं कोण म्हणटा? देशान आशिल्ली सावथ गोंयान लोक. इट डिडंट एफेक्ट मी तो मोदी वेव आसूं कित्याक सार्दिनांगे बोंडोल नाय. एज नाव जस्ट नाव प्रेसिडेंट टोल्ड कितली फुलफील केला तांणी, कितें फुलफील केलां? यू जस्ट टेल मी, आय कॅन डिस्कस विथ यू. सार्दिनान एक वस्त कोत्ता म्हणलोली कोण आसूं उरूंक ना बिकॉज आय डोंट प्रॉमीस वॉट एवर आय कॅनॉट डू. दीस माय वे ऑफ फंक्शनिंग. तुमी जे सांगलेले प्रॉमीस ते फुलफील केले? नॉट अ सिंगल थिंग उरपाचें ना कित्याक जायना तें वय म्हूण ना. आय ओनली गिव एश्युरन्स इन थिंग्स वॉट आय कॅन डू. ओके. सो एक कन्क्लुजन म्हणजे फाल्यां तुमकां तिकीट दिली आनी जर विजय तुमचे बरोबर ना पार्टी बरोबर जाल्यार तुमकां अफेक्ट ना? नांव म्हाका नाका. कोण आसूंच ना ती पार्टी दिली डिसायड. म्हाका तिकेट दिल्यार लोक म्हजे बरोबर आसतल्यात ती म्हाका गॅरंटी आहा. सो तुमी यू आर इन नो मूड टू डिस्कस विथ विजय ऑर टू टॉक विथ विजय? नो, द क्वेश्चन वील कम लेटर न्ही. आतां पयलो तिकेट दितरी मागीर आमी कोणा एप्रोच करपा जाय ते आमी करतले. आफ्टर ऑल वी वॉन्ट एवरीवन. ओके. सो तिकेट डिक्लेअर जाले उपरांत यू वील टेक द फर्दर स्टेप? येस, शुअर. हाज्या पयलीं कांय ना. तर हे आशिल्ले फ्रांसीस सार्दिन. तांणी सांगलें की आपल्याक तिकीट डिक्लेअर जाल्या उपरांत जे कितें कोणाक अप्रोच जावपाक जाय किंवा ज्यो कितें स्ट्रॅटेजी करपाक जाय त्यो आपूण करतलो. सद्या आपूण कांय उलयना. सद्या म्हाका कोणाकूच वचून मेळपाची गरज ना, उलोवपाची गरज ना. पयलीं तिकेट डिक्लेअर जावनी मागीरूच कितें तें फुडें पळोवया अशें सार्दिन हांणी स्पश्ट केलां. हांव विश्वनाथ देनी वांगडा वर्षा आश्वेकर, पणजी.